Lord is the beginning of wisdom. देव बिरान जावन आसा जाणवाचे बुन्याद. देव बिरान तेन्ना आमी चला जाय, शिवाय आमच्या अहंकारान वडवी गायन दरबारान चलचे न्हय. कित्याक म्हळ्यार पुय सभेच्या सुरय जाल्यार कालतो तो संत जावन आसा. Humility and holiness were synonyms. बऱ्या मनशांक कालतो मनीस म्हणटाले. आमी देवा मुखार, मनशा मुखार, हे पृथ्वी मुखार कालतेपणान चलोवंक जाय. या आमी आतां हेच्या वांजेला जेजू क्रिस्त देवाचें उतर परगट करून येता. लोक कितलो संतोश पावता की हारी हारीनी येता. आमी येता पंत्या परार. आज आयतार न्ही, तुमी पळय आयल्यात. सर्वेस पळोवन देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. वय देवाचें उतर आयकूंक आयल्यात. तांच्या मदें आसली एकली स्त्री, तिका आसली एकली दूख, तिका आसलो देवाक आसलो एक पिडा, हांगा देवसर म्हणटात. ती तिच्या सुमयेच्या पांयां पडटा, सोम्या म्हज्या दुयेक तूं राग सोम्या म्हणून. ती सिरोफिनिशियाची जुदेव कुळयेची न्हय, ती सुण्याचो उंडो कान्न, भुरग्यांचो उंडो कान्न सुण्याक घालचो न्हय म्हणटात. कठीण उतरां न्ही. जर तर आतांच्या लिटरेचरा प्रमाणे आमी समजूंक जाल्यार कठीण उतरां, पूण सांगलेल्या कॉन्टेक्स्ट पळोवंक जाल्यार कठीण उतरां न्ही. एक आवय आपणाच्या भुरग्याक धाकट्या भुरग्याक ए पेटो म्हणून उमो दिना गी. तो पेटो गे, तो मोगाचो एक एक्सप्रेशन, तो सगळें एक डिमिनिटीव एक्सप्रेशन जावन आसा हांगा. शिवाय ती सुणे म्हणून न्हय, सुणे म्हणून न्हय. आनी तो आठापूण असलो अर्थ कितें म्हळ्यार सुरेशपरा देवान ताचो काने केल्लो सल्लो पाळचे खातीर म्हाका धाडला. पयलें हांव तें काम करता, मागीर तुका पळयता. तिका दिना म्हूण सांगूंक ना. पयलें हांव म्हजें काम करता, म्हजो वावर करता, म्हजो वांजेल परगट करता, मागीर तुका पळयता म्हणून अर्थ. शिवाय तुका दिना म्हूण सांगूंक ना. जाल्यारी ते स्त्रियेची बुदोवन काय पळया. सोम्या मेजा पोंदा पडले ते उंड्याचे गुटके जाल्यार सुनी खातात न्ही, ते पण दी सोम्या म्हणून. पळय तिसो भावार्थ पळया. साल्मांव रायाक तितली बुदोवन काय जाणवाय दिल्ली आनी खोटेपणान तो पडलो. ताच्याकी वरती बुदोवन गाय दिल्या आमकां. हांव परतून सांगता, साल्मांव रायाच्या की वरती बुदोवन गाय जाणवाय दिल्या आमकां. खंय आसा ती जाणवाय? भावार्थ. भावार्थ जावन आसा साल्मांव रायाक दिल्ल्या जाणवायाच्या की हजारांच्या हजार वांट्यांनी चड. कित्याक त्या भावार्थाची जर जावन आसा पवित्र त्रिंदादेचें स्थान. तुमकां समजना जावंक पुरो. भावार्थ मनशाच्या मेंदांतान येवचें ना, आमच्या विश्वांतान येवचें ना, वैज्ञानीक तांत्रीक तरान येवचें न्हय, देवाच्या जाणवायेंतान येवचें तें. साल्मांव राय दिल्ली जाणवाय तात्कालीक भावार्थाची जाणवाय सैमावर्ती ससनीक आमकां साल्मांव रायाचे की चड जाणवाय दिला. पय सक्रमेंतान देव आसा म्हूण साल्मांव राया कळटें काय? आमकां कळटा. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून साल्मांव राया कळटें गे आमकां कळटा. आमी ताका नमस्कार करता. इतली जाणवाय मेळोनूय नात गे आमच्या मदें कुटुंबां, आमच्या मदें आसतात न्ही मनीस. थोड्यांक तांचो देव जावन आसा तांची बोतलो. बायलेक वळखनात, भुरग्यांक वळखनात, बापायक वळखनात, आवयक वळखनात. तांचो देव तांची बोतलो. आनी कोणाक आनी कितें जावन आसा. साल्मांव राय आसा ताचो देव दुसरोच आहलो, आमचो देव दुसरे दुसरे आसा. तस जाल्यार संदर्भार आमी कितें करता? देव प्रामाणीक वय, आपणाचो सल्लो पाळटा वय जाल्यार त्या सल्ल्या पाळोवंक आसलें भाग तूं घेवंक फावो न्हय. साल्मांव राय तशें घडलें तर जाल्यार आमकां कित्याक घडोवन जो घडटा तें आमी पळयना गी, दोळे उक्ते करून पळयना गी. देव प्रामाणीक कितें म्हणलें त्या स्त्रियेक? तुज्या भावार्था प्रमाणे जावं बाये तूं वच, तुजी धूव बरी जाल्या. ती घरा गेली,
देव बरी जाली. तर पयल्या वाचपा उपरांत आमी कितें तें गायन केलें. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा. आमी सांगाता मेळ्ळें गायन केल्लें तें. सर्वेस्परा तुजे परजेसो तूं मोग करताय, म्हजो हितून उडास दवर. हेंच सत, हेंच आशिर्वाद बाळका जेजूचे नांवी तुमचेर हांव मागतां. आमेन.